नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल करूक सरकारान तात्पुरती परवानगी दिल्ले कारणान गांधी जयंती दिवस करची आशिल्ली पादयात्रा सद्याक मुखार घायला म्हूण विद्यार्थी संघटनेचे राघू नायक यांनी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात पत्रकारां बरा उलयले राघू नायक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय म्हूण आग्रह करून कारवारच्यान होन्नावर पर्यंत पादयात्रा करचे विचार केले। तशेंच शिरूर टोल गेटाचेर ॲम्ब्युलन्स अपघात जावन मरण पाविल कुटुंबाक मेळ नेवचे बी ठरयले। पण सरकारान अधिवेशनात हॉस्पिटलाक तात्पुरतीक हुंकार दिल्ल्यान पादयात्रा मुखार घायला। पुढची 20 दिसां भितर आरोग्य मंत्रीन हॉस्पिटल करूक अनुदानाचे बजेट पत्र दिवूक जाय, ना तर पादयात्रा करतले आणि आंदोलन बी करतले। मुख्य म्हणल्यार चुनाव बहिष्कार करतले असे तेमी सांगले। नगरसभा अध्यक्ष नंदा नायक, चंद्रकांत नायक, अनिल कोचरेकर, शंकर गुंगी, श्रीपाद नायक, गणेश आणि इतर ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। सुपर स्पेशलिटी आस्पत्र कारवारा भितर जाय कित्याक पत्र सुद्दां आमी ब्लडाच्यान बरयलें कोणाक मोदीजीक 412 लेटर बरयले आमी कारवारची इडी कारवार लोकांक बरयले तरी बी तेजे कसले रिप्लाय येयना। तशेंच अकस्मात आमी कितें केलें ऑक्टोबर 2 तारखेक कारवारच्यान होन्नावर पर्यंत आमी पादयात्रे कित्याक बाबा ऑक्टोबर 2 तारखेक आमी गांधी जयंती दिवस आमी कित्याक पादयात्रे करून रावला म्हणल्यार हे सुपर स्पेशलिटी आस्पत्र आमगे हे जावका म्हण आमगे कारवार आमगे जिल्ह्याक एक जावका तस्मात आमी कितें केल्लें आमी एक पादयात्रे करूंक लागले। त्या पादयात्रेक हजारांचे लोक आमकां सपोर्ट दिवंक लागले, सगळे पक्षातीत लोक सपोर्ट दिवंक लागले। आमी कारवारच्यान होन्नावर कित्याक वचूंक लागले म्हळ्यार होन्नावर पावप ते अपघात जावन एक ॲम्ब्युलन्साचेर अपघात जावन 3 लोक मेले पळय तेंगे घरा पर्यंत वचूंक लागले आमी। तसो आतां कितें जालें म्हणल्यार आमगे सदना भितर आमगेले शासक लोकांक मेळ्ळे म्हणून आपूण 2 एक सुपर स्पेशलिटी आस्पत्र करता, एक कारवारा भितर करता आनी एक कुमटा भितर करता म्हण। तसमा आमी हे आश्वासन एक जाल्ल्याक आनी आपूण मुखाल वार एक अधिवेशन जालें की मुखालवार आपण कारवारा भितर येवन हे घोषण करता म्हण आमी कितें सांगतात हे घोषण जावन उरली कित्याक म्हळ्यार 5 म्हयने आसा इलेक्शनाक ह्या घोषण जावन उरली हेका लिखितवागी आमी कितें ऑर्डर जाय आनी तेजेत एक बजेट बी मांडन करता ह्या एक मेडिकल एक सुपर हॉस्पिटला भितर कित्याक म्हळ्यार हांव कितें सांगता आज कुमटा भितर तुमी करता म्हळ्यार प्रायवेट हॉस्पिटल त्या प्रायवेट हॉस्पिटला भितर कुमटा भितर केला आमगेले जिल्हे कितें तरी हे जाय रियायती करता आमगेले जिल्हे लोकांक कितें रियायती करा आनी तशेंच आमगेले कारवारा भितर मेडिकल कॉलेज आसा थिंगा बरे डॉक्टर्स बी हाडा आनी 450 कितें बेडाचे तुमी कितें सँक्शन केल्ले आसा ते 50% बिल्डींग जाल्ले आसा आनी 50% जावचे आसा। तसोच ते 450 बेडाचे कितें तुमी सँक्शन केल्ले आसात आनी 2 फ्लोर तेच बिल्डिंगा भितर वाडोवन कॅन्सर हॉस्पिटल आनी ट्रामा सेंटर आनी खंयचे एक बरे हॉस्पिटल बी तितून भितर जाताले बरे डॉक्टरां बी हाडा कित्याक की म्हळ्यार हे 6 वर्स वयताले आमगेले हॉस्पिटल करच्या कुमटा भितर हेच आमगेले इम्प्रुवमेंट करता कारवारचे आनी हेच आमगेले जिल्ह्या भितर फेसिलिटी हिंगा जावं तुर्ताक 6 वर्सां पर्यंत फेसिलिटी हिंगा जावं मागीर थंय कुमटा भितर जावं म्हण आमी एक विनंती करता। एमएलए लोक हे एक कितें निर्णय घेतला आमी तांकां आभारी आसात आनी हे जातीतले बेगी करता। तसमा आमी 2 तारखेक स्ट्रायक आशिल्ली आमगेले पादयात्रे आशिल्ली आमी फाटी घेतलात तुर्ता 20-25 दिवसानंतर आनी आमी घोषण करताले आमगेले पादयात्रे हे तरी कन जाला सुधाकर मिनिस्टर आमगेले येवन हे घोषण कर एक कितें तरी ठराव पास म्हळ्यार एक बजेटाचे कितें तरी मंडने करत जाल्यार आमगेले आनी होराटा पादयात्रे 100% जाताले। सपोज तेन्ना आमी कोणाकच केअर करनात आनी वोट बॅन करचे तरी 100% म्हण सांगता जात तितलो बेगी आमगेले लोकांक पाप कितले लोक आनी कितले लोक जाय तुमकां आनी कितले लोकांक एक्सिडेंट जाय तुमकां आनी कितले लोक मरता आमगेले जिल्ह्याचे लोक जात तितलो बेगी फास्ट करा म्हण हांव विनंती करता सगळ्यांक। थँक्यू। गांजा विकूक प्रयत्न करच्या एक व्यक्ती कुमटा पोलिसांन अटक केले आणि गांजा मोटरसायकल जप्त केले। कुमटा तालुक्याच्या रेल्वे स्टेशन रस्त्याचेर एक व्यक्ती गांजा विकूक प्रयत्न करते आशिल्ले बद्दल माहिती मेळ्ळ्यानंतर धाड घाईल पोलिसांन ओरिस्सा वासी हाली गोवा वेर्ना हांगा रावचो राकेश कुमार प्रभाकर दास हेका अटक केले। तेचे कडेन सुमार 1.5 किलो गांजा पत्तो लागलो। हेची किंमत 40,000 रुपये असो अंदाज केला। तशेंच तेगेले मोटरसायकल जप्त केले। डिवायडराक आपटयली कार पलटी जाली आणि कारीत प्रवास करचे 4 लोक गंभीर जखमी झाले आणि एक व्यक्तीले मरण झाले। ही घटना भटकळ तालुक्यात घडली। भटकळ तालुक्याच्या मूळ भटकळ बायपास लागीं राष्ट्रीय महामार्गाचेर शनिवाराक सकाळी घडिल्ल्या अपघातात 20 वर्स वयाचे मोहम्मद उनैन अमजद खतीब जाग्यार मरण पावलो। फुरखान गंगावाली, सुहेल गोलीवाले, सय्यद इस्माईल इब्राहिम लंका आणि अब्दुल रहमान अक्रमी हेमी जखमी झालात।
हे सगळे भटकळ अंजुमन इंजिनिअरिंग कॉलेजाचे विद्यार्थी शिरूरच्यान भटकळ वयतना चालकाले नियंत्रण चुकून कार डिवायडराक आपटली आणि पलटी झाली. जखमी जाल्ल्याक भटकळ सरकारी दवाखान्यात दाखल केले. त्यापैकी 2 व्यक्तीक मंगळूर दवाखान्यात व्हायलात. ह्याचे संबंध भटकळ पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दाखल झाला. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. हळयाळ शहरात फिरचे वारिसदार ना आशिल्ले सुणे धन रानात सोडील बदल प्राणीप्रिय नागरिकांन हळयाळ पुरसभा विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केला. हळयाळ पुरसभा भागात गेल्ले 2 दिसाच्या रस्त्यार फिरचे वारिसदार ना आशिल्ले सुण्याक पुरसभा धर्तेत आसा. सुण्याला गळ्यात दोरी घान हिंसात्मक रितीन धरिले सुण्याक हळयाळ यल्लापूर जंगलात सोडचे बदल प्राणीप्रिय नागरिकांन क्रोध व्यक्त केला. शहराच्या सुण्याक धन रानात सोडिल्यान रानातली जनावरां सुण्याली शिकार करते आसात. एक प्राण्याक धन रानातल्या जनावरांक आहार दिवचे आणि हिंस करून सुण्याक धरचे बदल एनिमल हेल्पलायन हेमका कंप्लेंट दिला. आजपर्यंत 50 पेक्षा जास्त हळयाळ शहराची सुणी धन रानात सोडलं म्हणून घेऊन कंप्लेंट दिलात. ಸಭೆಯು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 22ರಂದು ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆಯರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಗ್ತದೆ. आयज इतलेच न्यूज मुखाल न्यूजच्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.